सान सुजेदी आरेलाचे लोकांक रेल्वेचो ट्रॅक डबल केल्लो नाका। आयतारा जाल्ले खासा ग्राम सभेन लोकांनी पंचायत मंडळाक बरेच हालेले। जिल्लोधिकाऱ्यान आदेश काढलो जाल्यार पंचायतीन ताका हरकत कित्याक घेतली ना काय म्हूण लोकांचो आर्ग्युमेंट। रेल्वेचे ट्रॅक डबलिंग खंय लोकांच्या बऱ्याक न्ही, उद्देजकांच्या भरीक। सगळ्या लोकांनी एकू आवाजान सांगिलां आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका आनी हेच कोस आमी जेन्ना सकयल उलयताले तेच कोस अशें आहा। आयज आमगे सिंगल ट्रॅकिंगाचेर इतले गुड्स वयता आनी जितलो कोल वयता जो वाऱ्यान उबोन आमगे घरान पावला। आयज डबल ट्रॅकिंग जालें जाल्यार म्हाका सुद्दां आमकां आनी सुसेग आसपाना। आनी रेल्वे ऑथॉरिटीन थ्रू द कलेक्टर ऑफ साउथ गोवा अशें केलां की सगळ्या लोकांक लेटर धाडलें की तांकां कन्सेंट घेवपाक की आमकां रेल्वे जाय म्हूण आनी तांकां कंपन्सेशन पे करपाक। विदाउट लँड एक्विजिशन रेल्वेन कन्सेंट लेटर लोकांक कितकोन धाडपा जाताय। हो डबल ट्रॅक करूं सोदताय तो आमच्या फायद्या न्हू, पूण ऑल मनीस हे बिझनेसमॅन पयशांकार आहाय तेंच फायद्याचो। प्रसाद क्रिएशनाचे ग्लोरी फिल्माचो मुहूर्ताचो शॉट शेनवारा येसजीन जालो। मुहूर्ताक उद्देजक श्रीनिवास देपो, आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार आनी पणजेचो आदलो फुटबॉलर ब्रह्मानंद शंकवाळकर आशिल्ले। गोयच्या फुटबॉलाचेर हे फिल्म काडटा। आज नित्ते ग्लोरी फिल्माचे मुहूर्त शॉट जाल्लो आसा आनी हांगा पुजाय जाल्ली आसा। हांव पयलीं म्हणजे जो प्रोड्युसर आनी डायरेक्टर आसा तांकां म्हजें खरें हार्दिक अभिनंदन, कारण म्हजे घराणें हे फुटबॉल गेले 50 वर्सां आमी इनवॉल्व आसा फुटबॉलाक। पूण हांव पळयता जे प्लेयर आमचे पयलींचे आशिल्ले तांच्यांनी इतली हार्डशीप फेस केल्ली आशिल्ली आनी इतलें आसून गोंयचें नांव सदांच फुटबॉलान वयर आसतालें। आनी हें फिल्म हांव आयकतां की 1983 जेन्ना बाब ब्रह्मानंद सांकवाळकर कॅप्टन आशिल्लो टिमीचो तेन्ना हे द सक्सेस ऑफ गोवन फुटबॉल अशें ही संतोश ट्रॉफी आमी 1983 जिखिल्ले, ताजे वयल्यान हे फिल्म बेस्ड आसा। म्हणून आय एम व्हेरी हॅपी फॉर दीस डे फॉर प्रसाद क्रिएशन्स फॉर आनी सगळे तांची टीम जे ग्लोरी फिल्म काडटा। ग्लोरी एक्चुअली तूं सांगपाक म्हळ्यार इट स्टार्टेड फ्रॉम अननोन टू नोन वॉट आय बिलीव। पूण तेन्ना अशे प्लेयर आशिल्ले दे कूड ओन्ली सॅक्रिफायस फॉर द पॅशन। गोंय सरकारान फुटबॉल हो स्टेट स्पोर्ट डिक्लेअर केला। म्हाका म्हणून दिसता की दीस इज अ एप्ट टायम फॉर दीस मुवी टू बी रिलीज। आयज जे प्रोडक्शन चालू केलां एक म्हाका दिसता फुडल्या येणाऱ्या जनरेशना खातीर एक इन्स्पिरेशनल मुवी असो जातलो। Again, as contributors to football development in Goa, we are very happy to see a project like this coming up. While we know for sure Goa is crazy about football, Goa has so much of passion for football, but something that comes out in a form of film which can definitely set a trend, also educate the younger population about what the Goan history has been all about football. आणि सगळ्या एंटायर ग्रुप हे ठरयलां हे फिल्म should be a success. So only thing गोंयान ऑडियन्साचो सपोर्ट खूब जाय पडटा। We will be giving our best. घेऊया एक ब्रेक।